Year 26. Mami mula untosa sumia somor tuja gata stuti mula wilasa devna tuja sargincha devna tuja sumia Nami ayya bhakti moga dukha ami harsita arsamana eksa tuji stuti gata varada अर्गामी स्थित हॅरी क्रास्तान कुटामू विक्रम जेनेत मंतेरो आतावर आशिष आनी अनीश बरें शिकोवंक मोत मेळच्या खातीर मिस्ता कियन डिसोजा 95 वर्साच्या जल्मा दिसाचरकाच्या संदर्भार अर्गामी स्थित जुलियाना पिंटो मड्यांतार तिने आज सकाळींची तिका आमी बरो जल्मा दीस मागता आज आश्रयाच्या निवासात सकाळींचे ब्रेकफास्ट दिला जुलियाना पिंटो मड्यांतार ती 95 वर्साच्या जल्मा संदर्भार तिका आमी बरो जल्मा दीस मागता तशेंच दनपाराच्या देवान दिला देवादीन आल्बर्ट आनी रोमिना फर्नांडीस हांच्या उडासाक ताच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या दोनी दानीचो आमी उपकार बावडता आनी सरेस्पर देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी तांचेर मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाचे न्हू प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयतारा एक कुटुंब जावन जमलेले आमकां आयचे देवस्तुतेन सर्वेस्पर देव ताच्या मोगाच्या पुता जेजूक आयकूंक उलो दिता जेजूक आयकोवचें म्हळ्यार ताणें शिकयल्या प्रमाणे जियोवचे आनी सर्वेस्पराचे सोडवण्याच्या योजनांत भागीदार जावचे जेजूक आयकून ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचे जिवीत जियोवंक गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया जेजू आयकून इन्कार केल्ल्या खातीर आमचे पातां कोळकून म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासून भगवान संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Amen. Somia kaklot kır, somia kaklot kır, Krista kaklot kır, Krista kaklot kır, somia kaklot kır, somia kaklot kır. प्रार्थुया आमच्या गरजां खातीर मागया
ससनाच्या देवा तुझ्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलाय तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्कान नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजो बगूंक आम समेस्तां पावय म्हणून मागता हांव आमच्या समेया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळे तुज्या देशांतलो तुज्या दायज गोत्रांतलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो बैसर आनी हांव तुका दाखयलो त्या देशाक वच. हांव तुजे ते एक व्हड पालसा उपजयतलो, तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तुजे शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. संवसारांत स राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतले. सर्वेस्पराक उतराक पालो दिवन अब्राहम बैसरलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुझे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचेर देव तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचेर देव तुझी दया. सर्वेस्पराचे उतर करेच करे सगळी ताची कर्तवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचेर देव तुझी दया. सर्वेस्पर जाल्यारी आपली बया भक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तरांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुखडाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचे देव तुझी दया. सांपावलान तिमोतीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भोवमुगाच्या इश्टा देवाचे सक्तेर पातीव सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटीन म्हजे सोवे भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणे दिले. आमच्या करण्याक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडावले आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काळा परवीन क्रिस्ता जेजू मारिफा ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखान ताणें ते उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्ले जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Wanda
प्रकाश बरीत कुपातावन बापाचो ताळो आयकोन आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरयताया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरयताया. सर्वेस्व तुमचे सोपे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आणि ताच्या भावा जुआंक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वर विंगड सुवातेर आपोवून गेलो. थंय ताचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळले आनी ताचे वस्त्र उजवाडा बरी धवे जाले. आनी आपले मोइजे आनी एलिया तशे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो वळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या आमी हांगास आसचे कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारता, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपान गेलें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकोन शीस इतलें भियेलें की तें धरणीर ओमतेस शेवटलें. तो वळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपण म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयलें ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यान तो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेसूचे रुपांतर नियाळ्या जिणी आमची रुपांतर करया. शाश्वत संतोष आनंद भोगच्याक आमी आमची हर एकल्यांची आशा जावन आसा आनी आमकां जिवितांत हे जोडूंक सबार रुपांतर करूंक आमी प्रयत्न करता आनी वावंट काडूंक तयार आसता. आनी हे शाश्वत संतोष आनंद भोगचेस्त जावन आसा आमचे प्रेरण ह्या रितीन जिवच्याक. पूण क्षणीक रुपांतरांत मेळच्या क्षणीक संतोषांत तृप्ती जावची आमी सबार फावटी शाश्वत संतोष आनंद विशयांत विसरता आनी सुकोन पडटा. आनी अशें आमचें जिवीत बेजारायेचे आनी जडायेचे करून घेता. क्षणीक रुपांतर म्हणजे सोबयेन संतोष लाभतलो म्हणून हजारांचो मेकअप आमी घालता आनी पयशे नातल्या वेळार आनी आमच्या वरनी सोबायेची येता आसतना आमी थंयसर दुखेस्त जाता. पयशांनी संतोष लाभतलो म्हणून सुराती जावन सगळे पूण जावन दवरून आड वाटेन पयशे खर्चाक विविध वेसो घालून आमी पयशे जमोवन पळयता. पूण मनशापणांत सुकोन पडटा आसतना संतोष नापयस जाता आसतना आमी ओत्तडाक बली जाता आसतना थंयसर सगळें व्यर्थ म्हूण बगता. तिसरे अधिकारांत संतोष मेळटा म्हणून हर एक क्षेत्रांनी हर एका जाग्यार फटकिरो बरवोसो दिवन पेल्याक मूर्ख करून अधिकार जोडल्यार अधिकार संपता आसतना थंयसर बेजाराय दूख आमी आपणावन घेता. आमाल सेवनांनी संतोष मेळटा म्हणून आमचे सर्वस्व आमाल सेवनाक समर्पण आमालांत संतोष पावची मारेकार पिडा तांतून
येता आसतना थंयसर दुखेस्त जातात. पळय मोगाचनो, क्षणिक रूपांतर क्षणिक संतोषाक कारण तरी शाश्वत आनंद वा शाश्वत संतोष जोडच्याक एक मार्ग आसा म्हणयेत. तर शाश्वत संतोष वा आनंद पावच्याची वाट कसली? सर्गींच्या शाश्वत संतोषाची रूच दिवच्याक शिसांक अवकाश दिल्लो जेजू आयच्या शुभवार्तेंत शाश्वत संतोष आपणावचे लिसांव शिकयता. पयलें जावन कश्ट समस्येंत देवाचेर पातयेणी दवरचें. ताबर पर्वतार जेजू पेद्रू जाकोब जुवांव मुखार रुपांतर जाता. ताचे तोंड सुर्या परी परजळ्ळें, ताचे वस्त्र हिमा परी धवे जालें. हे महिमे भरीत घडीत जेजून आपल्या कश्ट मरणा विशयांत उलयल्या उपरांत घडलें. रुपांतराचे घडीत जेजूच्या कुर्सा मरणा फुडें शिसांक धैर्य दिवच्या इराद्यान थंयसर घडलें. जेजूच्या जिवितांत दोन महत्वाचे पर्वत आसात. एक ताबर पर्वत महिमेचो, तर कल्वार पर्वत कश्टा वळवळेचो. कश्टा वळवळे विणे जैत वा महिमा असाध्य. निमाण्या शुक्रारा विणे फास्का फेस्त वा इस्टर असाध्य. आमकां पिडा, इजा, इनकारपण, सोलवणी, वळवळ येता आसतना आमी तटस्थ जायनासचे आनी हर एकाक अर्थ आसा आनी ह्या मुखांतर आमकां त्या सोम्याची महिमा लाभताली म्हळ्यार वळखून जिवंक ह्या मुखांतर आमकां आपोवणें. त्या वरवीं आमी म्हाका हें सगळें कित्याक म्हणच्या बदलाक ह्या मुखांतर कसले लिसांव देव म्हाका दिवंक अपेक्षिता म्हळें वारोवन पळोवंक आमी प्रयत्न करया. दुसरें, ताका आयकोनचें. मागण्यान आनी देवाच्या उतरां मुखांतर जेजूक आयकोनचें. रुपांतर वेळार एक ताळो आयकता, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका आयका. जॉर्दान न्हंयत होच ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत. पूण आयच्या घडितांत ताका आयकोंक बाप आमकां उलो दिता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो मागण्यार आसतना रुपांतर जालो. वय खरें मागणें रुपांतर परिवर्तन हाडटा. जेन्ना आमी खरेपणी मागता, देवाचे उतर काळजान नियाळ आयकता, आमचे व्यक्तित्व बदलता. खरो आनी बरो संतोष आमचे थंय रास करता. त्या देखून हर एक दीस थोडो वेळ देवा उतर वाचूंक, वैयक्तीक मागणें करूंक आमी प्रयत्न करया. तिसरे, महिमेचे जिवीत जियोवचें. पेद्रू म्हणटा, आमी हांगा आसचे कितलें बरें. आमी 3 थांबो मारया. ताका थंयसर महिमेवंत संतोशांत आनंदांत रावोंक जाय आसलें. पूण जेजू तांकां पर्वतांतावन सकला हाडटा. हर एक आत्मीक अनुभव संवसारांतावन सुकारी मारूंक न्हय, बगार बापाचे मिसांव मुखारून व्हरूंक एक वाट. त्या देखून आमी आमच्या सुशेगातांत रावचे न्हय, बगार आमी संवसारा सांगता खरें जिवीत म्हणजे कश्ट, जबाबदारी, पंतवाना सांगता जिये जाय. हाका मागण्या आनी देवा उतरां मुखांतर ताका आयकोनचें गरज. म्हणजे हर एका मिसा वेळार, रेतिरे वेळार, मागण्या जमते वेळा उपरांत आमकां तो लाभलो देवाच्या मोगाचो अनुभव आनी ती शिकवणेचो स्वाद जिवितांत जियोंक आनी हेरां सांगता वांटूंक प्रयत्न करच्याक आमकां आपोवणें. तर जेजूचे रुपांतर नियाळन जिणी आमची शाश्वत संतोषाक रुपांतर करूंक जाय अशी कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. आमचो बाबार्थ आमी उसारया. एकाच देवा सत म्हणटा, सर पददारा बाप तो सर्गान प्रथमेचो दिश्च्या ना दिश्च्या वस्तूचो रचणार आनी एका सुमयांची जो क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला,
देवातां देव उसवाडतां उसवाड खरा देवातो सलो खरो देव तो देवातां सलमाला तार सुंगना बापाच्या सैम बसो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पसोत आणि आमच्या सोडणे पसोत सर्गांत तो येयलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मेचे उदरी ताणी कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पसोत पोंस ताका प्रसाद मारलो ताणें कश्ट सोंसले आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे मेल्यांचे मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर जीव दाता तो बापान पिता तो निपसला बापान पिता बराबर ताका समसर्क नमस्कार आणि मैभाव प्रवादेवर उलयलो एकेच पवित्र कातोलिक धर्मस्थापतले सभे सत म्हणटा पातकाच्या बक्षणा खातीर पवित्र स्नान सन्मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जन्मपणाक आणि सस्नाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन रुपांतर जावंक मागण्याची गरजा बाबार्थान बापा मुखार आमची मागणी दवरया सगळींच्या बापा पवित्र सभेन सुवार्ता प्रगट करच्या पवित्र वावराक समर्पण केल्ल्या बापा साहेब गवळी बाब आणि हेर धार्मिक मुखेलांक आत्मिक रुपांतराचे परजळान बर म्हण मागता जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक देशाच्या प्रगती खातीर वावरूच्या मुखेल्यांनी स्वता नितीन जिवन प्रामाणिकपणी लोकांची सेवा करूंक बेसांव दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक पवित्र स्थाना वरवीं आमकां तुवें तुजेच दैवीक परजळांत भागीदार केल्याय हो परजळ उणो जायना जावच्याक आमचो बावर्त आनी बरवसो जिवो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक केदींच पयस दवरनासतना तांचो मोग करूंक आनी तांच्या दैवीक अणभवांतल्यान प्रेरण जोडूंक तूं आमकां शिकय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या युवजनांनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन प्राजिताचो महत्व समजून जिणयेंत निराशी जायनाशे जिजूक वेगूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या क्रिस्ताच्या मेजाबावरी आजारी जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे शिकोवण प्रमाणे जिवन आमची जिणी बदलून रुपांतराचो अणभव जोडून हेरांक तो वांटोवंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या बापा ह्या प्राचीन काळाचेर सर आमचे अवगुण शेगुणा रुपांतर जावंक बाबार्थान मागणे करूंक तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी आमेन Scene 61 जीवन मुझे सोमिया मरते देने आका संसारिया पोयना जावे करे बलिदान बात कीजिए मुझे नैना बेटो कशे उधार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उधार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हणून तुम्ही आता मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या सरेस्पर मानून घे बोधाड बापा आमच्यो करण्यो पळोवन न्ही पूण तुजे काकुलतीची सस्नी योगजन पाळून आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मरणाचो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां आमारपण प्रगटलें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आनी आमारपण जोडूंक शेगुणांनी वाडोवंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेसूचे नवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोमे असो तुमचे सोबे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्परा ते उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरुवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीस आणि आमच्या फायद्याचो कष्ट मरण मागीर विवन पुनर्जन्माची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रबोधाच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलाय ह्या स्वताच्या आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कशें जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी ह्या पवित्र रंगार आपल्या महिमेचो प्रकाश तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो देखून सर्गींच्या दळबरा सांगाती प्रेतुमेर तामान आसतना तुजी कीर्ती आमी प्रगडता आनी तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाच्या सुक्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश मरण ससूवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आनी सासणी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उडासा करा बावडतसो गुठ परिगठुया तुझ्या कोसानी पुनर्जीवन पोना भरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सडबंदारा आमची सडवण कर बापाच्या सुच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मोंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेसूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अहंकार मोरये देवाचे माये संगती भगवन जुजे तिचो पती भगवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांचो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना मागण्याच्या बोडान आनी प्राजीत काळार केल्ल्या करण्या वरवीं आमचेय रुपांतर भावार्थांत शेगुणांत माया मोगान वाडय म्हण बापा कसुलो मरिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोक्षितां तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नतरेतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतार स्वर चलयताय ससनाच्या ससना सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मग सगुरतान एकामेका शांती दियात शरीर संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे मागण्यांत आनी बऱ्या करण्यांनी आमचे रुपांतर जावच्या खातीर आदार जावंक जेजू उंड्या रुपार आमच्या काळजांत प्रवेश जाता ही देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण त्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडे रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ D26.
येण्या तुझ्या रागून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता जीव उडो तू जीवित दिवसो जीविताचे तू नंदन करसो सस्निक सुखात वरून पावसो सस्निक सुखात पावसो सम्या तुका सुखत्रेता येण्या तुझ्या रागून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता सौम्य सदांस तू आमकां वस्ताय नितळूत कांतू दादोस करताय पांचव्या सरोवर वरून पायताय जिणी सुफळ करताय सौम्या तुका सेकत्रिता येण्या तुझ्या रागून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता प्रार्थया बोधाड बापा तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसयता तें आमकां फावो नासलें तुजें मोगाचें देणें तुज्या प्रितीवन पुता जेजू सारकी कुडियात्म्यान पवित्र आनी मायमेमोन जावंक तूं आमकां आपयताय आनी हें आमोलीक देणें तूं आमकां फावो करतलो म्हूण बसयताय तुज्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक ह्या पवित्र काळार अदीक व्हडा उर्बेन प्रयत्न करूंक आनी आमचे रुपांतर जावंक तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी सरेशपर तुमचे सवें आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं मुसळयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार सर्गींच्या बापा
तुझे पुताचे सुख आमचो सडबंद जावन तुवें धाडलो. आमकां पातकांतले आनी स वायट अशा बांदपासांतले सोडूंक ताणें कश्ट सोंसले. जेजून ताची जिणे चलिल्ली ती कुर्सा वाट आमी समकताना आमी आमची आदली पातकीची विसरून कस चुकदणी येताना भियेनासतना रावूंक आनी तुजे भावार दवरून जिवंक करपा दी म्हूण मागता हांव. पयलेच दिसा जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सगलो संसार मोगळा जेजू स लोकां बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिले. आमच्या पदका वरवीं हे कस तुका फावूत जाले, पूण तुवें ते मोगान स्विकार केले. आमच्या जिवितांत तुज्या नांवान हेरांक बरें करतना आमकां मेळचे कश्ट आनी दगदणी मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळताम शिकर. सुम्या काकोळताम शिकर सदैव माये मागता उपकार कंसायलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे. दुसरे सेसा जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगलो संसार. मोगळा जेजू तुज्या कांद्यार चडाय सुकुरीस दिलो आनी तुवें तो स्विकार करून वावयलोय. दिसभर जिवितांत तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्विकार करून वावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुळताम शिकर. सुम्या काकोळताम शिकर सदैव माये मागता उपकार कंसायलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे. तिसरे सेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगलो संसार. मोगळा जेजू हो बरा कुरीस वयतना ताच्या सडायेन तूं पडलोय. पडल्यार थंय श्रावण आसतना तूं उठून फुडें सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी पातकाक पडटा. असल्या संदर्भांनी उठून कुमसा जावन जिणी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळताम शिकर. सुम्या काकोळताम शिकर सदैव माये मागता उपकार कंसायलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे. चवथेस दिसांव जेजू आपले दुखेस मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगलो संसार. काकुळदारा जेजू तुज्या आवयन मरयेन तुज्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो आनी सांगात दिलो. तुमी एकामेका सांगता मेळटना बुजवण दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसभर जिवितांत कश्टांत आसलेल्या व्यक्तीक सदांच बुजवण दिवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळताम शिकर. सोम्या काकुळताम शिकर सदैव माये मागता उपकार कंसायलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे. पांचवेस दिसांव सिरनाचो सिंह जेजू कुरिसवंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगलो संसार. मोगळा जेजू सिरेनाचे सिंह कुरिसवं शिपायांनी बोळ केले. मोडनातल्या रितांनी कुरिसवं तुका कुमोक केली आनी तुजे कृपेक तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी हेरांक कुमोक करूंक मोडनातल्या वेळार सिरनाचे सिंह बरी प्रयत्न करूंक हेरांक कुमोक करीशे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायशे आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळताम शिकर. सुम्या काकोळताम शिकर सदैव माये मागता उपकार कंसायलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे. सवेस दिसांव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगलो संसार. मोगळा जेजू वेरोनिकाक तुजी बिरमोद दिसली आनी आपल्या तुवाल्यान रक्तान बडयले तुजे मुखामळ पुसले. अशें तुका चवकस आयला पयली आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच सेसारा संकश्टान वळवळच्या भावा भयणीची मुखामळां पुसूंक आनी तांकां चवकस आयला भोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळताम शिकर. सुम्या काकोळताम शिकर सदैव माये मागता उपकार कंसायलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे. सातवेस दिसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगलो संसार. काकुळदारा जेजू नित्रांनी जाल्लो तूं हो बरा कुरिसवंक कश्टाताय. शिपाई तुका बोळ करतात असल्या संदर्भार तूं पडताय, पूण थंय श्रावण आसतना उठून फुडें सरताय. आमच्या जिवितांत
बरेपण करतना जायती दगदोनी आमकां सोसूंक मेळटा. असल्या संदर्भात बरें करचें सोडिनासतना धैर्यान उठून मुखार वचूंक आमकां करपा दी. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुळदामचेकर सदैव माया मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुडसर मेल्या जेजूचे. Kumya mozo donkar somya kartoni thar maka aprad moje halvar kata patak moje rarta Oga somya Patka moji ogo Bogo somya Patka moji ogo आठवेस दिसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बसयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बुजवंदरा जेजू, जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुजी सेवा केली. आज तुजे कश्ट पळोवन ती रडतना तांकां तूं सांगात दिताय. आमच्या जिवितान आमकां कुमक केले मनशां कश्टातना तशेंच हे व्यक्ती विविध संकश्टान कश्टातना तांकां सांगात दिवंक आनी बुजवण पटोवंक आमकां करपा दी. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुळदामचेकर सदैव माया मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुडसर मेल्या जेजूचे. नवेस दिसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, परत परत तूं कुर्सा पोंदा पडलोय. शिपायांनी तुका दग दिले तरी पडल्या वेळार आमच्या विशयान तूं चिंताय, उठताय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें वेताय. आमच्या जिवितांत कश्टा वय कश्ट येतना हेरा विशीं चिंतूंक सैतानाच्या संगतेचे जैत धरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां करपा दी. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुळदामचेकर सदैव माया मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुर्सर मेल्या जेजूचे. दावेस दिसांव जेजूचे आंग वस्तू काण ताका विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, तुका शिपायांनी विनगो कर आत्मान केलो. ह्या वेळार सोंसणीकायनी हे कश्ट तूं सोंसताय आनी आमच्या आत्म्याची ताण भागयताय. आमच्या जिवितांत समोरच्याक मान दिवंक तांचे हक्क राखण व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक करपा दी. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुळदामचेकर सदैव माया मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुडसर मेल्या जेजूचे. 11 दिसांव जेजू कुर्साकी लायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, कुर्सा वाटेच्या पैनाच्या निमाण्या हांतार तुका तांणी कुर्सा मारलो. ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुजे हात आनी पांय कुर्साकी लावच्याक तुवें अर्पिले. आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना दिसपरते जायते जण आमकां किळयतात. असल्या परिस्थितीन धांवानासतना तुज्या कुर्साक वेंगूंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुळदामचेकर सदैव माया मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुर्सर मेल्या जेजूचे. 12 दिसांव जेजू कुर्सा प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. काकुळदारा जेजू, तुज्या कुर्साच्या मरणा मुखान आम्हा पातक्यां सुटका लाभयली. आमकां बापाच्या हातांत समर्पण दिले. सर्वांक तुवें बक्षिले अशें तुजें रगत व्हरून आमकां बचाव केले. आमच्या दिसपरते जिवितांत ससंगती बापाक समर्पण दिवंक आनी बापाक पयस कर जिवंक करपा दी. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुळदामचेकर सदैव माया मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुर्सर मेल्या जेजूचे. 13 दिसांव जेजूची कूड देवून मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, मोरयेन तुजी निर्ची कूड स्विकार केली. ह्या वेळार आमचे पासून बापा लागीं विनंती केली. कश्टान संपलेल्या मरणाचे तेणीर आसलेल्या व्यक्तींक आमी स्विकार करूंक
आणि तांचे पासून सदांच मागोंक आमकां शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर. Sumia kakuldam shikar, Sudei mai maktub kal kuselai mushakalsan, kusabelia Jesuche. 14 वेस्ते सावन जिसूनी केपितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. Kitak tu jabagin kursavar bin shurelai suglo sumsahar. मगळा जिसू तुजी निर्ची को फोंडांनी केपिली. ह्या मुखान फोंडाक नवो अर्थुवे दिलोय. आम्ही सगळ्या ससनाक जियेतल्या आणि कोणच मोडचे ना म्हणून शिकयले. आमच्या जिवितान भरोशान जिवंक आमकां तूं शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर. Sumia kakuldam shikar, Sudei mai maktub kal kuselai mushakalsan, kusabelia Jesuche. क्रिस आमचे पसोत काल तर चलो. Kusaja murna पर्यंत, मगळा जिसू तुझे ह्या कुर्सा वाटेच्या पयनान आत्मीक रितीन आमी वांटेले जाल्या. ह्या वेळी तुझ्या पार्श्वांचो आमी नियाळ केलो. ह्या मुखान आमकां भावार्थान आनी भरोशांत तुवें भरले. फुडल्या जिवितान पदकाक पाट करून जिवन पेल्यांचो मोग करूंक आनी तुजे जेवणपणाची साक्षीदार जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे मार्गी मागता. आमेन. पाप से बचाई हृदय पसोत आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पयस जावं. तुझे राज समकाय तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आजमकांदी, आनी आमी आमचे सुकल्या मोक्षिता, तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां तालनेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नेपा. नमान मरे कृपया बरले मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि स्त्री फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंते मरे देवाच मे मोप्या गाते विनदिक, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. तुझेर हांवें पापादारले, गुन्यांव हांवें केलो, गुन्यांव भरच्यान हांव जल्मलो, पातकान गरसां भोंवलो. भोगो सोम्या पदकामोची भोगो, भोगो सोम्या पदकामोची भोगो. Mogar putrasove, apar Maria Shiva Devamka. Bhagavad Sachay Kuruin Devam Kamcha Devam Chadusmanatli, Baba Che Putasane Pavitra Mechinavi. Amen.